ज्यो ज्यो काही गोष्टी तुमकां लागतल्यो पयलूचे पूर्वज तुमचे आवय बापूय कित्याक शिकपाक पावले ना कारण त्यांची आर्थिक परिस्थिती खूपशी गंभीर आशिल्ली म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जावले ना म्हणून आयज ह्या मुखार वचपा खातीर गव्हर्नमेंट हॅज टेकन एवरी केअर प्रत्येक भुरग्याची त्याचे इन्कम अभाव असले किंवा बिलो असले इन्कमा भितर कांयच फरक ना तुम्ही भुरगी शिकत रावात तुमची जी जी स्कॉलरशिप किंवा तुमकां लागणारो जो खर्च जो आसा तो सरकार उबारपा खातीर ऑलरेडी पावलां मारिल्ले आसात ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड फॉर गिविंग द स्कॉलरशिप तुम्ही फक्त मुखार वचचे हेच वेळाचेर म्हजे तुमकां सगळ्यांक आव्हान आसा एकूच गोष्ट करत आसतना ज्या समाजान तुमकां भरभरून दिले त्या समाजा कडेन फाटी केन्नाच पळोवं नाकात तुम्ही सदांच आधार दियात म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें डू यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रॅब मेंटॅलिटी ऑर अ इगल मेंटॅलिटी क्रॅब मेंटॅलिटी म्हणल्यारूच जो मुखार वता त्याचे पांय सकयल ओडप इगल मेंटॅलिटी म्हणल्यारूच ते फाटी ओडत आसतना आपूण ताका कसो सुपरसीड करतलो किंवा आपूण खंयच्याच मार्गाचेर हे वचत वयर मुखार आपी कसो मारतलो गरुड जे कशी मारतलो हे तुम्ही आज विचार करपाक जाय यशाच्या शिखराचेर वचपा खातीर तुमकां अडथळे खूब आसतले रस्त्याचेर काठे पडिल्ले आसतले ते काठे तुम्ही काडपाची गरज आसा त्याच्या मुखार तुमकां फातर येतलो त्या फातरा कडेन न झगडटा त्या फातराचेर स्वता उबे रावन तुम्ही स्वताची उंची वाडोवपाची गरज आसा मुखार एक दोंगर आडवो येतलो त्या दोंगरा कडेन न झगडटा त्या दोंगराक सरळ वळसो घालपाची गरज तुमचे कडेन आसा जाल्यारूच तुम्ही मुखार दवरलें ध्येय जे आसा तुम्ही मुखार दवरलेले जे ड्रीम जे आसात ते तुम्ही अचीव करपाक शकतले फायनली वर्ड इज माय सक्सेस सक्सेस इज नॉट बीइंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस The success is being handling the worst and still finishing the race. This is the success. आम्ही शिकपा जाय आम्ही शिकोन आमचे हे बॅकवर्डनेस आसा जो स्टेटस 2003 आमकां कित्याक मेळ्ळो आमकां एज्युकेशन ना डिफरंट पॅरामिटर्स आमी फाटीं आसात आनी म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज रिकॉग्नायज्ड एज अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब शेड्यूल कास्ट हो स्टेटस पयलींच आसलो बट शेड्यूल कास्ट हो 2003 मेळ्ळो इजिली मेळ्ळो ना